नमस्कार. असेंब्ली लाईव्ह ही एक नवी कार्यावळ आमी सुरू केल्या. पावसाळी अधिवेशन चलता, भायर पावसूय बरो पडटा. आमी स्टुडियोन आसात आनी असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान आसा आमचो टीव्हीचो रिपोर्टर गौरीश बाब गांवकार. म्हजे बरोबर आसा अवीत बगडी, जो गोमंतकाचो चीफ रिपोर्टर आसा. अवीत, तूं आतां वचून आयला, असेंब्ली चालू आसा, अजून चालू आसा आनी थोड्या वेळान ती सोंपतली काय दिसतात. म्हाजो आयच्या दिसाचो जो कितें कामकाज आसा तें जवळ जवळ सोंपपाक आयलां. म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं आमी गौरीशा कडेन या. गौरीश असेंब्ली कॉम्प्लेक्साच्या भायर आमचो उबो आसा. गौरीश, तुका म्हजो आवाज येता? हय सर. ओके, सर तुमकां म्हाजो आवाज येता न्हू? सामको क्लियर येता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय आयचे दिसा असेंब्ली दीसभर पळोवन, भायर उलयत तें पळोवन तुज्या मनान जें कितें आसा तें थोडे भितर सांग. ओके सर, सगळ्यात पयली एक बरी गजाल म्हटल्यार आयज असेंब्ली 2 फावटी आमचो दैनिक गोमंतक जो आसा तेजी दैनिक गोमंतकाची जी हेडलायन स्टोरी तेजी चर्चा 2 फावटी सर आयज असेंब्लीन जाली. सगळ्यात पयली सर आमदार विजय सरदेसाय हेणी गोमंतकाची जी बातमी आसा ती हायलायट करून जे रस्ते रुंदीकरणा खातीर जी रोड वायडनींग जावपाचे आसा आनी ताका लागून जी घरां देवळां जी वचपाची आसा तेजेर सर जी आमी आयज बातमी छापून हाडलेली तेजेर चर्चा केली. तशेंच तितून सर 4100 जी घरां आसात, आख्खी गोंयभर जी घरां आसात तांकां नोटीसी येतल्यो, सो हेजेरूय चर्चा जाली. मागीर सर 0 आवरान विरेश बोरकर हेणे बीन एक आपले हे काडलो आनी तितून भितर तेणे बीन आपले ह्या विशयाचेर तेणे बीन खूब अशी चर्चा करपाचो प्रयत्न केलो. आनी सगळ्यात पयली सर जेन्ना क्वेश्चन आवर सुरू जावचे पयलींच आयज असेंब्लीन जेन्ना आमी म्हणटाले की विरोधकांचो आवाज खंय तरी दामतात, विरोधकांचो आवाज खंय तरी कमी करपाचो प्रयत्न करता अशें विरोधक सदांच म्हणटाले. सो तेणी आयज युरी आलेमान सदांच सारके असेंब्ली क्वेश्चन आवर स्टार्ट जावचे पयलींच तेणी म्हटलें सर लास्ट असेंब्ली सेशनाची जी थोडी आन्सरां आसात ती आन्सरां अजून आपल्याक सारकी मेळोनात आनी ताका लागून तेंचे आनीक सीएमा मदीं वाद जालो. आनीक सीएम तो युरी आलेमा म्हणटा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जाली. तसोच सीएम म्हणटा एमर्जन्सीचे सीएमान युरीक याद करून दिली, तुमी एमर्जन्सी लायल्ली तीच पयली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून. आनी तितून भितर सर अशे खुबशे अशे क्वेश्चन येयले. ते क्वेश्चन आसा हाऊसिंग बोर्डाचे क्वेश्चन येयलो, मागीर रिस्टोरेशन ऑफ शापोरा फोर्ट तेजेरूय प्रश्न येयले. आनीक मोपा एअरपोर्टा वयल्यान जे दाबोले फ्लायट लँड जावप ह्या दिसांनी कमी जाल्यात काय कितें अशेय प्रश्न येयले. पूण एकंदरीत हे सगळें पळोवपाक गेलो जाल्यार सर आयच्या दिसाक विरोधकाचो एकूय प्रश्न क्वेश्चन आवारान येवना. आयज पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे जे प्रश्न आसात ते प्रश्न सत्ताधारी पक्षांचे जे आमदार आसात तेंच्याच कडल्यान हे प्रश्न येयल्ले आसात सर. हो खरं म्हळ्यार एक हुस्क्याचो विशय. विरोधी पक्ष परत परत हे मांडटात. ते 7 जाण आसात, तांचो आवाज चिड्डोवपाचो प्रयत्न करतात. तांणी परत जे पळय BSc मिटींग जाल्ली तातूंतल्यान ते सभात्याग केलो. सो हें जें पळय कितें हें रिफ्लेक्ट जाता असेंब्लीन रिफ्लेक्ट जाता. पूण आयच्या दिसाचे म्हत्वाचे खाशेलेपण अशें आसलें की सत्ताधाऱ्यांचे प्रश्न असले पण ताचे जे सप्लिमेंटरी क्वेश्चन असले ते विरोधकांनी घेतले. म्हणजे तांच्यांनी चान्स सोडूंक ना. सरकाराचेर अटॅक करपाचो जो चान्स आसता तो चान्स तेंच्यांनी सारको घेतलो. पूण सरकारचें अशें एक म्हणणें आसलें की ते 7 जाण आसा आनी आमी 33 जाण आसा. 12 जाण जरी कडेक काडले जाल्यार 21 जाण जे उरता, तर तांकां एक आनी 7 जाणांक एक जर अशें एक जर केलें जाल्यार विरोधकांक प्रश्न जास्ती विचारपाक मेळटा. खरें म्हणजे डेमोक्रेसीन जर पळयलें जाल्यार विरोधकांक जास्त प्रश्न विचारपाची संद दिवपाकूच जाय. कित्याक सत्ताधारी जे आमदार आसता तेंच्यांनी विधानसभेन प्रश्न मांडून आपलो प्रश्न सुटावो करून घेवपाक एक स्थिती येवंकूच पावना. ताका लागून ते सत्ताधारी गटान आसता न्ही. सत्ताधारी गटाक मिनिस्टर केन्नाय मेळटा, चीफ मिनिस्टर केन्नाय अवेलेबल जावंक शकता, अशी गजाल आसा. म्हणजे ते आसा पयर. पूण हांव हाजेर अशे तरेन उत्तर तुका दिन किंवा अशे तरेन उलयन की मनोहर पर्रीकार जें कितें करतालो तें निमाणें कशा सत्ताधारी पक्षाक मंत्री सहज मेळूं शकतात, मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयान ते अपॉयंटमेंट न घेता वचूं शकतात, सो तांचे प्रश्न जापो दितात. पूण निमाणें कशें जाणा ऑपोजिशन जरी 7 जाण आसले न्ही तांकां प्रश्न घेवपाची एक जे पळय कितें तांचे भितरची पळय कितें ताकद आसा ती ताणें दाखोवपाची कशी गरज आसता. फक्त विधानसभेन न्ही, विधानसभेर भायर पर्रीकार आसतना कशें जातालें तें कमी संख्या पूण भायर 2000चो मोर्चा येतालो तो मांडे पुला कडेन आडायताले. पूण तें एक वातावरण ताजें पडसाद न्ही असेंब्लीचेर पडटालें. आतां अपोजिशन फक्त प्रेस कॉन्फरन्सी पुरतें उरलेलें आहा.
काँग्रेस जाल्यार जो सगळ्यात व्हडलो पक्ष विधानसभेन आता विरोधी जो आसा ते फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेचे वयर खंयच्या जनतेच्या एका प्रश्ना वयल्यान ह्या 2-3 म्हयन्यान ते रस्त्याचेर देंविल्ले दाखय एकय फावटी येवना. आणि फक्त ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतातच पण आमी जर डिबेटाक आपयत न्ही काँग्रेसीवाले कोण येनात कारण दुसऱ्या वाटेन तो पार्टी प्रेसिडेंट कितें तो हाका वचनाका आनी ताका वचनाका रे तूं तरी धाड एक 4 लोकांची आमकां लिस्ट दी हे येतले ते येतले आनी ते येतकीर आमी आपयतले न्ही कारण आमकां सद्या म्हाका दिसता ऑपोजिशनाचें पळय काम आहा तें आमी करत आहात हें म्हाका सांग आमी गौरीशा कडेन परत या गौरीश सर सांगात. गौरीश म्हाका एक सांग तुका आज दिसलें की विरोधी पक्ष जे पळय कितें 7 जाणच आहात पूण तांणी सक्षम भुमिका विरोधी पक्षाची बजायली अशें म्हणूं येता सगळे 7 जाण एकठांय एका आवाजान उलयले कारण आमी मदीं आयकताले न्ही की तांचे भितर मातशें कन्फ्युजन आसात विजय तांचे मदीं वचना तांचे बैठकीक 2 जाण गेले नात हें तुका दिसलें जाणवलें आज तांचे एकूण जे कितें हावभाव की एकूण जे कितें उलयतात ताचे वयल्यान सद्याक पर्यंत सर पळोवपाक गेले जाल्यार सर सगळे युनायटेड अशे आसात ते कित्याक एकमेकाचे अशे डेस्कार ते उठप बसप करतात थंय भोंवप बी तेंचे चालू आशिल्ले एकमेका कडेन डिस्कशन तेंचे चालू आशिल्ले सो असेंब्ली सुरू जावचे पयलीं जे आमी आयकल्ले विरोधक युनायटेड ना म्हणून पूण आयज पळयत जाल्यार आयज मातशे हितून असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान भितर पळयत जाल्यार विरोधक खंय तरी एकठांय अशे दिसल्यात पूण हे आतां कितले पर्यंत उरतात कित्याक आरजीचो जो आमदार आसा विरेश बोरकार तेणे सकाळी जेन्ना मिडियाक बायट दिली तेन्ना तेणे सांगले आपूण एकला चलो आसतलो म्हणून म्हटल्यार आपल्याक कोणाचो सपोर्ट नाका अशेंय तेणे विरेश बोरकारान सांगलेलें आसा सो आतां हेजे फुडें कशें कितें आसतलें आनी कितले पर्यंत ते युनायटेड उरतात खंयचे खंयचे विशयांचेर ते युनायटेड उरतात हे पळय सारकें सर आसतलें बरी गजाल आसा युनायटेड उरले जाल्यार कांय प्रश्न की विरोधकांची तशी गरज ना कित्याक खातीर आयज मायकल लोबोन एक प्रश्न काडिल्लो मोपा वाडटा आनी दाबोळे सकयल देंवता तिणें स्वता सांगलें की दाबोळेचेर आज विमानां कितलीं देंवतात हेची म्हायती म्हाका सरकार दिना म्हणून संकल्प आमोणकर जो सत्ताधारी गटांतलो आमदार आसा तो म्हणटा की दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे जे अर्ज आहा ते मंजूर जायनात ऑफिसर सांगता ही कागदाड ती कागदाड आनी जेंचे अर्ज मंजूर जाता तांकां लाभय टायमाचेर मेळना म्हणजे ते आतां उलोवपाक लागल्यात म्हणजे हो जो आवाज आसा आमी मदीं एक एनालिसीस केल्ली की आतां कोणा मंत्रीपद पळय मेळपाचें आहात ते वोगी रावतले काय कितें काय उलयताले काय पूण संकल्प आनी मायकल दोगूय जाण उलयल्यात सो बरें म्हणजे आपले मतदारसंघ गोंयचे समाजाचे प्रश्न ते मांडटात ही एक बरी गजाल हय अदो एक विशय जो आयिल्लो गौरीशान सांगिल्लो की तो गोमंतक 2दा दाखयलो म्हणून तो एक म्हत्वाचो विशय आसा म्हत्वाचो विशय म्हणजे कितें जाला की गोंय म्हणटुक्षणी एक आमकां सगळ्यांकूच दिसता की एक धाकटेशे रस्ते स्लोली आमी वयता एन्जॉय करता त्या रोडाचेर गांवगिऱ्या वाठारांत आतां ते रस्ते ते रुंद करपाक घातल्यात म्हणजे आतां चोपडे हो मांद्रे हो जर रस्तो जर पळयलो जाल्यार आतां 2 बशी वयतलो इतलो तो रुंद आतांच आसा तो आनीक रुंद करपाक सोदता म्हणजे कोणा खातीर हो एक प्रश्न येता आतां पळय आमी आज बातमी दिल्या ती सामकी सखोल दिल्या बार्देसांतले भितरले सगळे रस्ते जवळ 15 मिटर करूं सोदतात थिवींतले रस्ते करूं सोदतात मांद्र्या तर बाजारांतले खंय कितलींशीं दुकानां वतलीं हें सगळें धोकादायक कारण गांवचो मनीस जो पळय आहा गांवचो पळय जो बरो विचार करपी सिटीजन जो आहा तो विचार कितें करता हे आमचे खातीर न्ही पण आमी खुशी आहात आमचे बाजारांत जितले वचपा जाय तितले वता गाडी आमी पार्क करतात हे खंय भायल्यान पळय जाणी जमनी घेतल्यात भायल्यान जमनी घेवन जे कितें बिजनेस इस्टाब्लिशमेंट किंवा हॉटेलां घालपाक वतात तांच्या भल्या खातीर हें सगळें करता म्हणून आनी देवळां सुद्दां वतलीं ते म्हणटात पोर्तुगीज कालीन घरां आनी देवळां कोलवाचें राम मंदीर सुद्दां खंय डेमोलिशनचे आज आमी तो फोटो पयले पानार छापला आमी छापला तेच सांगता हे सगळें डेंजरस आसा डेंजरस आनी लोक जर आतां खरेंच उलयतात म्हणजे म्हाका एक अजाप दिसता बेकायदेशीर बांदकामां उरली आयली कशी फाटल्या एक 25 वर्सान पंचायतींनी लक्ष दिलें ना पंचायती म्हळ्यार आज म्हाका दिसता बेकायदेशीर कामाचें आगर जालां प्रत्येक जाण फॅमिली वाडली म्हणटा आनी शेताचेर आक्रमण कुमदाद लँड आक्रमण ग्रामसंस्थांचेर आक्रमण म्हणजे रस्त्याक तेकल्यांत घरां आणि सरकार ते आतां लिगलायज करपाक सोदता की रेग्युलरायज करपाक सोदता न्ही हो एक धोकादायक ट्रेंड पडटलो हांव बांदता मागीर रेग्युलरायज करून घेतलो हांव बांदता रेग्युलरायज एकदां कायदो तुमी केलो रेग्युलरायज करपाचो एक 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची सगळीं घरां आमी रेग्युलरायज करता म्हणटा आतां परतून आनी कायदो हाडपाची गरज कितें गौरेश म्हाका एक सांग हो प्रश्न जो पळय कितें आज गोमंतकान मांडला तो त्या तीव्रतेन विधानसभे मुखार पावलो
होय सर, ज्या प्रकारे सर सत्ताधारी सॉरी ओपोजिशन जे आमदार आसात तेणी सर लावन धरलो हो विशय जो लावन धरलो तेजेर सर अशें दिसता खंय तरी सीएम सुद्दां ह्या विशयाचेर खंय तरी आयज उलोवप ना मागीर उलोवया अशें करून सर सीएम सुद्दां खंय तरी तितूंतल्यान कुस मारपाक सोदतालो हे सर दिश्टी पडले. पण विरोधी आमदार आसा विजय सरदेसाय सारखे किंवा विरेश बोरकर सारखे जे आमदार आसात त्या आमदारांनी सर हो विशय आसा तो बरो सर लावन धरलेलो आसा. हाजेर एक धोरणात्मक निर्णय सरकाराक घेवचो पडटलो की बाबा अमके वर्सा मेरेन आमी लिगलायज करतले कोमदाद लँड हाजे संदर्भात आमी कितें निर्णय घेतले ग्राम संस्था अशे तरेची जमनी शेतां भाटां काबार करून उडोवन चलपाना न्ही. कितें की हाचेर एक चर्चा जावपाक जाय भासाभास जावपाक जाय गोंया विशीं जेंकां कळवळ आसा गोंयचे जे पॉलिसी मेकर्स आसा किंवा गोंयचे जे कोण एक तरणाटे किंवा जे जाणटे जे लोक आसा वेगवेगळ्या सेक्टरांतले जे लोक आसा जे प्लानिंग करू शकतले फुडले ह्या लोकांक एकठांय हाडून सरकारान एक कितें तरी ठरोवपाक जाय. आपणाक दिसता म्हणून कोण तरी एक मिनिस्टर सांगतलो कम्युनिटी लँड घ्या. आतां नीव वाड्याचेर हावजींग बोर्डाची जमनीचेर एनक्रोचमेंट केले हावजींग बोर्डान ती जमीन आतां दिवन उडयली तांकां कोणाक खबर सुद्दां ना. एक बातमी आयली सोंपले तांकां जमीन कित्या खातीर घेतिल्ली लोकांक दिवपा खातीर घेतिल्ली थंय कोण तरी एनक्रोचमेंट करता ते तुमी रेग्युलरायज करता हे मागीर कशें खबर आहा. काय ना किंवा मतां खातीर हे सगळे खपोवन घेतात हे गव्हर्नन्स न्ही बेकायदेशीरपणाचो आगर दीस नॉट गव्हर्नन्स. म्हाका एक सांग आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न आयलो म्हणटा तो परत तो येता कोळशाचो प्रश्न हो एक तर पोल्युशन हांव स्वता वचून एमपीटीन तांणी पळय जे कितें डोम बांदल्यात ते पळयल्यात तातूंतल्यान पोल्युशन भायर वचना. पूण विरोधक पळय जे परत म्हणटाले गोंय खरें म्हळ्यार दीस इज जस्ट ए कॉरिडोर गोंयाक कांय कोळशाचो वापर ना. तो तुमी हांगच्यो न्हंयो वापरतात जेटी तयार करतात हांगा स्टोरेज वापरतात हांगा मोठे जे पळय जागे आहात ते घेवन ते स्टोरेज करतले आनी ह्यो ज्यो पळय व्हडल्यो कंपनी आहात तांकां ते गोंय आदान दितले. विशय कितें की विशय विरोधकांक सरकार म्हायती दिना. तेच्या फाटल्या असेंब्लीच्या सेशनान युरी आलेमान तो क्वेश्चन काडिल्लो की मुरगांव बंदरान जो कोळसो देंवता ताचे ग्रीन सेस नांवाचो जो सेस लायला ताची वसुली कितली जाल्या कोणा कडल्यान कितले येवपाच्या कित्या येना हें तुमी सांगात. तर ताचे आन्सर पोस्टपोन केले. फाटल्या असेंब्लीन कितें सांगलें की ती हॉल्युमिनस आसा सगळे करपाक जाय आमी फुडल्या खेपेक दिता. आयज परतून तेणें विचारलें अरे बाबा म्हज्या त्या फाटल्या 2 फावटी तुमी फुडें दवरलेलो प्रश्न म्हाजो आसा तुमी कितें म्हाका सांगता. आतां ते म्हणटा आमी ते एकठांय करता. वस्तुस्थिती अशी आहा की कांय कंपनी कोर्टान गेल्या सुप्रीम कोर्टान तांकां स्टे दिल्या लागीं करपाक पूण सरकारान आन्सर दिवपाक कोणी स्टे दिले सरकाराच्या आन्सराचेर स्टे ना न्ही. आनी कोर्ट मॅटर सुद्दां असेंब्लीचो सुप्रीम दे कॅन डिस्कस ते कोर्ट कितें करता कितें करूंक फावना हाचेर उलोवंक शकना. कोर्टान कितें निर्णय घेवन तुमी गोंयच्या संदर्भान गोंयचो फायद्याचो हेतू पळोवन हित पळोवन कांय निर्णय घेवपाचे आहात. कोळसो आमकां जाय काय ना बरें कोळसो आतां तुमी हाडलो ते कितलो येवपाक दितले गोंयान गोंय फक्त कॉरिडोर करतलो काय कितें आनी तो टॅक्सूय तुमी दिनात तांचे कडेन घेनात हें ब्लंडर आं. टॅक्स कितलो अंदाज आसतो सादारणता तो ना म्हटलो तरी 750 ते 1100 कोटी रुपया जाता. म्हणजे हे सगळे म्हाका मायनिंगाचोच तरेचो हांगा एक घाण अशें वास येवपाक लागला. 3 वर्सां पयलीं आनीक 3 वर्सां आतां वाडले आसतली ती फिगर आतां सरकारान दिवंकूच ना. ते मायनिंगान तशें पळय जाल्लें तांकां जाय तें करपाक दितले तशें तरेचो एक कितें तरी कोळशाचे ते बंद करून उडयतले विशय कळ्ळें न्ही. आनी आतां सद्या ते कोर्टाचेच नांव सांगता. आतां एक नवीन ट्रेंड येयला की खंयच्या तरी एका नियमाचो तो आदार घेता नियम आसतूय कदाचित सब ज्युडिस मॅटर म्हणटात ते चर्चाच करपाक दिना. चर्चा जावं येता न्ही चर्चा हावजान जर चर्चा जावची ना गोंयकारांच्या इश्यूची जर जातली खंय हावज हे डिस्कशना खातीर खंयच्याय कोर्टान कितेंय आसूं कोर्टाच्या निर्णयाचेर किंवा कोर्टान तो कित्याक घेतलो अशे तरेन उलयनाकात. पूण त्या संदर्भान एक धोरणात्मक किंवा भुमिका घेवपी जे कितें सरकारचें कितें धोरण आसा तें थंय येवपाक जाय. सरकारचे कोळशा संदर्भान अमकें धोरण हें धोरण आमी फुडले 50 वर्सां तशें दवरतले आनी ते आमचे रिजनल प्लॅनान जो पळय कितें विकास आराखडो तयार करपाचो तातूंत भितर परावर्तीत जातले अशे तरेचे स्टेटमेंट सरकारा कडेन जाय पूण तें सरकार करिना. आयज आनीक एक विशय युरी आलेमान काडलो विशय एक 200-250 भुरग्यां पुरतो मर्यादीत आसतलो पण युरी आलेमो अभ्यास कसो करता हाचें एक आसा. एक डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर म्हणून सुळकर्णे केपें आशिल्लें हय तर ते एक्रेडिशन ICAR कडल्यान त्या कॉलेजीक मेळपाची जी प्रोसेस चालू आसतना सरकारान ते आपल्या कॉलेजी मध्ये ते कॉलेज अमालगमेट केले एकेडमिक मर्जर केले तेचेर
मर्जर केल्या उपरांत कितें जालें की नवे कॉलेज आयल्या कारणान आयसीआराचो रूल कितें म्हणटा की पयलो तुजी बॅच पास आउट जाय मेरेन यू कॅनॉट एप्लाय फॉर एक्रेडिशन. आनी एक वर्स आसा की जुन्या कॉलेजींतलीं भुरगीं हांगा शिकतात ओल्ड गोवाच्या गव्हर्मेंट कॉलेजीन, तेका लागून आयसीआरा कडेन तुमी एप्लाय करूं शकना, एक्रेडिशन मेळना. आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान GPSCन पोस्ट काडल्यात ते असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आनी कितें टेक्निशियन अशे पोस्ट आहा, जे काय BSc एग्री हे एलिजिबल भुरगे आसात, म्हणजे जी आतां पास आउट भुरगीं आसात 250 गोंयान एवेलेबल, जी ना म्हणून आमी भायल्या राज्यांतले लोक कॉन्ट्रॅक्टाचेर नेमतात. हे लोकांक कळपाक जाय की आतां ते आमकां मेळना म्हणून आमी भायले कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां 15 वर्सांचेर डॉमिसायल ना म्हणून परमनंट एम्प्लॉयमेंट दिवपाक मेळना, आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां नेमता. तर तातूंत तेंच्यांनी कितें घातलां की डिग्री फ्रॉम द रिकग्नायज्ड युनिवर्सिटी फ्रॉम ICAR. गोवा युनिवर्सिटीक ICARची रिकग्निशन मेळूंक शकना, कित्याक इट इज रिकग्नायज्ड बाय UGC. ICARचें रिकग्निशन कोणाक आसूं शकता, इन्स्टिट्यूटाक आसूं शकता, पूण हांची टर्मिनॉलॉजी इतली हेंच्यांनी वेग केल्या की डिग्री फ्रॉम द रिकग्नायज्ड युनिवर्सिटी बाय ICAR हें आसूंच शकना. हांव स्वता चीफ सेक्रेटरी कांदावेलू कडेन 15 दिसां पयलीं हें उलयलो की ताका दाखयलें, अरे हें म्हटलें हें चूक आसा, आनी ही एग्रीड की हें चूक आसा, एमेंड करपाक जाय. तेच्या उपरांत परत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची जी 2 दिसां पयलीं जायरात दिली तातूंतय ते चूक केली. हांवें ताका वॉट्सॅपाचेर धाडलें की हे बाबा हें चूक आसा. सगळे जाण म्हणटा की ते एमेंड करपाक जाय, पूण एमेंड कोणी सरकारान करपाक जाय. सरकार असेंब्ली फोरम हो त्याचे खातीर उलोवपा खातीर त्या संदर्भान कायदे करपा खातीर आहा. जे भुरगे अडेचशे तातूंतल्यान शिकून भायर आयल्यात तांचें भवितव्य पेड्यार जावपाक जायना. न्ही, हें म्हणणें कितें की भायल्या लोकांक आमी आपयतात ती पोस्ट भरूंक आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर नेमता, कित्याक खातीर हें चुकीचें. हें सरकारान हें जर युरी आलेमोन जर अभ्यास करून जर हो इशू काडला तर खरें परबी दिवपा जाय. कारण ऑपोजिशन लिडराचें हें काम ताणें अशे तरेचे त्रुटी आनी दोश दाखोवन दिवपाक जाय, सामके सरकाराक दाखोवन दिवपा जाय, आनी ताणें जर रोज दाखयला जाल्यार सामकें वेल डन. आतां आनी एक गजाल म्हाका एक नवीन दिसली, म्हणजे हांव कितलींशीं वर्सां एसेंब्ली कवर करतात, एक 27 वर्सां जालीं, की एसेंब्लीच्या टायमार जी कॅबिनेट मिटींग जाता ताचें ब्रिफींग जायना. आनी ताचे मुख्यमंत्री आयज मेरेन कारण अशें दिताले की आपणाक पयलें इन्फॉर्मेशन आहा तें एसेंब्लीन दिवपा जाय, मागीरच तुमकां आमी दिवं शकता, ते भायर सांगनाशिल्ले. पूण आयज प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी ती प्रेस कॉन्फरन्स अशे खातीर जाली की दिसपट्ट्या हेचेर जे लोक काम करता तांकां टेम्पररी स्टेटस दितले म्हणून. आनी सरकारानच अशें म्हटलें कांय लोक 7 वर्सां 10 वर्सां बी अशें काम करता. हें कितें चल्लां? दीस इज गव्हर्नर. 10 वर्सां एक म्हणून डेली वेजीसाचेर जर सरकारान काम करता आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलां की तांकां 52% हायक मेळ्ळ्या उपरांत तेची सॅलरी 20,000 रुपीज जातली. म्हणजे आतां तो कितलो बिचारो जोडटा आसतलो, ट्रान्सपोर्टाक तेच्या कितले वयताले आनी तो फॅमिली कशी चलयता. हे सरकार जर अशा पद्दतीन जर एखाद्याची पिळवणूक जर करता डेली वेजीस वर्कराची, जाल्यार प्रायवेटाक आमकां दोश दिवपाचो. आमी परत गौरेशा कडेन या. गौरेश, तूं आमकां आयकता? हय सर, आमी निमाणे कडेन तुका एक प्रश्न विचारतात की आज सत्ताधारी आनी विरोधक कोण बरें तांणी परफॉर्म कोणें केलें? नंबर 1 हो, नंबर 2 तो, अशे तरेन तूं सांग मरे आमकां. सर आयज पळोवपाक गेले जाल्यार सत्ताधारी पक्षांतल्यानूच सर आमकां विरोध असो भरपूर दिश्टी पडलो. निलेश काब्राल सर, आतां निलेश काब्राल जेन्ना आतां जे बजेटाचेर उलयतालो तेन्ना सर तो सांगता आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हणटा रस्ते खणल्यात, ते खणोन म्हणटा डबल लेन आशिल्ले तो सिंगल लेन उरला. तसोच मायकल लोबो सर सांगता की आपले एरियेन म्हणटा बिचांचेर कुत्री भरपूर जाल्यात आनी तेका लागून आपल्याक त्रास जाता. मागीर अशें पळोवपाक गेले जाल्यार विरोधक सर आयज कमी उलयल्यात, पूण सत्ताधारी जे आमदार आसात, जे 22 आमदार तेंचे कडेन मंत्रीपद ना अशे 22 जे आमदार आसात तेणीच आयज विरोधकाचें काम केल्लें आसा अशें सर ओवरऑल पळोवपाक दिसता. गुड, व्हेरी गुड गौरेश, गुड. आमी ही चर्चा डेली करया. फुडले 15 दीस एसेंब्ली चलपाची आहा. लोकांकय कळपाक जाय कशे तरेन एसेंब्ली कडेन पत्रकार पळयतात. मिडिया आपल्या नदरेन तांकां एसेंब्ली कशी जाय, ती कशी चलता हाचें इव्हॅल्युएशन मिडिया करता. तुजे कडेन हांव तें तूं कोणाक आज चड मार्क दीत एसेंब्लीचे परफॉर्मन्स वायज? अभ्यास करून आयलो, उलयलो, सरकाराक पेजत धरपाचो प्रयत्न केलो. युरी आलेमो. अरे वा. युरी आलेमोन जे आयज जे भाशण केलें तेणी एक म्हत्वाचो मुद्दो मांडलो की एक जी बायल मनीस जी उत्तर प्रदेशांतल्या पुलिसांनी येवन हांगा धरली, तो विशय तो म्हणपाक लागलो की गोवा सरकारची तुमी तोखणाय करता करा, म्हजें कांय म्हणणें ना,
पण तुझे डबल इंजिन सरकारांतले जे सेंट्रल एजन्सी आसली ती पुराय फेल गेली की तेंची IBची ऑफिस किंवा आनीक सगळे हेंची ऑफिस गोंयांत आसा ते कितें करताले गोवा पुलिसे कडेन ते कॅपेसिटी ना किंवा तेंचे कडेन ते मेकॅनिझम ना की कोणाच्या खात्यान कितले पयशे येता ते खंय वयता ते पळोवपाची पण सेंट्रल एजन्सी कडेन सगळी मेकॅनिझम आसा तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन मेळटा दे कॅन सोर्स द इन्फॉर्मेशन ते फेल गेली म्हणून जे युरीन सांगलें न्ही आनी ज्या पद्दतीन तेणी जें सांगलें न्ही तेच्या वयल्यान युरीन म्हाका तरी अशें येता की ही मिन्स अ बिजनेस म्हणजे तो सिरियसली सारके असेंब्लीन येता म्हणजे बेठो तो अपोजिशन लिडर म्हणून ते बसना कोणाकय दिसा की ताका अपोजिशन लिडर कितें केलें पण तो सामको आपलो गोंय विधानसभेक न्ही ऑपोजिशन लिडरांची एक परंपरा हय हाजे आमी पळयल्या हाजे फुडें जॅक सिकेरा आशिल्लो किंवा ताजे नंतर रमाकांत खलप जल्मी आसलो अशे अशे खूब जाण पर्रीकर सुद्दां अपोजिशन लिडर म्हणूनच पर्रीकराचें ऑपोजिशन लिडर काम सामकें बरें आसा सो एनी हाव लोकांक जे पळय जाय विधानसभा सामकी तल्लक आसची बुद्धिमान लोकांची आसची सरकाराक पेचान धरचें सरकारा कडल्यान जापो येवच्यो सो ऑपोजिशन जरी 7 जाण असले तरी सत्ताधारी पक्षाचे लोक योग्य भुमिका पार पडटात विधानसभेन अशें आमच्या निश्कर्श आज पयले दिसा आतां फाल्यां जर तांचे सगळ्यांचे कान जर पिळे जाल्यार ते कितें करता ते फाल्यां पळोवया पूण फाल्यां आमी ताजे जर चर्चा करूया हय कित्याक गौरेश ही आमी जी पळय चर्चा ती डेली करया हय न्ही येस सर सो इतल्यान तुका आनी कितें सांगपाचें आसा जालें सर इतलें आनी मेन सर एक विशय उरलो तो अवीत सरान काडलो तो सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक बायल माणूस जी फाटले 1.5 वर्स जाले तेजे संबंध पाकिस्ताना कडेन आशिल्ले आनीक फाटले 1.5 वर्स जाले ते सांतांद्रेन आशिल्ली सो हेजेर आयज कॉलिंग अटेन्शन येयलें आनीक हेजेर सर आयज खूब अशें डिस्कशन जालें पूण सीएमान हेजेर उत्तर दिल्लें आसा की हेजे फुडें जे तेणे फाटीं टेनंट व्हेरिफिकेशन आशिल्लें ते टेनंट व्हेरिफिकेशन हेजे फुडें सारकें जातलें आनी सुमार 60,000चे वयर ऑलरेडी टेनंट व्हेरिफिकेशन जाल्लें आसा अशें तेणे उत्तर दिल्लें आसा आनीक तेणे खुबशे अशे हेजेर क्लियरिफिकेशन ह्या बातमेन सर दिल्ले आसात ओके हांव तुका निमाणे एक प्रश्न परत विचारेन ऑपोजिशन लिडराक तुवें म्हणलें सीएमाक तूं कितलो रेट करतलो सीएमाक रेटींग जे आसा ते सत्ताधाऱ्यांचे सगळे जे गजाली आसा ते सीएमाकच लास्टाक पळोवचें पडटा म्हणजे आतां सुभाष फळदेसाय शापोराच्या किल्ल्या विशीं एक उत्तर दिताले दिलायला लोबोचो प्रश्न आशिल्लो आनी तो टेक्निकली एक्सप्लेन करतालो की एक कॉन्ट्रॅक्टर आयलो तो सोडून गेलो परतून टेंडर प्रोसेस तो सांगतालो पूण ते सांगपाक आयकता अशें नसता न्ही म्हजें काम केन्ना जातलें म्हाका जाय आसलें सीएमान कितें सांगलें 15 दिसां भितर आपूण तें काम करता जे सांगपाक जाय ते एका उदाहरणासून तूं म्हणटा एक लिडरशीप सीएमाचे दिसता असेंब्ली जी पयलीं पर्रीकाराचे भितर दिसताली सो आतां असेंब्लीक कशें मुखार वचप असेंब्लीक कशें तोंड दिवप ऑपोजिशन आनी सत्ताधाऱ्याच्या सीएम बरो तरबेज जावपाक लागला आनी सीएम आतां सामको तयारी करून वता आनी तो न्ही सीएमाक हांव सदां पळय तो एक कूल आसता तो सारको विरोधी पक्षाक कशें हँडल करपाक ते कळपाक लागला ना म्हणजे कितें आहा की तो एक म्हणजे कितें की ते जरी कितले गरम जाले तरी मागीर एक 5 मिनटांनी उलयतना तो ते हेतून उलयना म्हणजे आयज जेन्ना बजेटीचेर कोणी केन्ना उलोवपाचें लास्ट दिसा आपूण आनी अपोजिशन लिडरान उलोवया अशें सीएमानच सांगलें अल्टन तूं आज उलयता मरे सहजपणे ताका अल्टनाक तेणें विचारलें तो म्हणून म्हजी आज तयारी ना म्हणजे हे जे आसा रॅपो बिल्डअप करपाचो म्हणजे ते अपोजिशनान जरी असले तरी ते आमचे शत्रू न्ही आमचे सामकी बरी गजाल ही अशे तरेची एक सौहार्द आनी देवाण घेवाण ही असेंब्लीन आसपाक एक निमाणे असेंब्ली लोकांचे प्रश्न सोडोवपा खातीर गोंयचे जे पळय प्रश्न ताका धोरणात्मक रित्या जापो सोदपा खातीर हें एकठांय येवन करपा आनी असेंब्ली जर विरोधक कमी आसले जाल्यार ही अशे तरेची देवाण घेवाण विधानसभेन आमकां आज पयले दिसा दिसली पावस पडिल्ल्यान मातशें थंडसायनय आयल्या आनी फाटले आनीकय 2-3 दीस पावस पडपाचे आहात पूण विधानसभेन जरी कितली गरमागरमी जाल्ली असली तरी ही पावस आणि वातावरण 2 दिसांनी अमास आसा पावस आसतलो येस सो पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर
आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें